गोंय हेर राज्यांचेर निंबून आसा, कित्याक तर फुलां, भाजयो, दूद, मटण, चिकन, तांतयां आनी हेर गजाली राज्या भायल्यान हाडच्यो पडटात आनी तेका लागून ह्या राज्याक गोंय सरकाराचे तिजोरेंतल्यान दिसपट्टे कोट्यांनी फारीक करचे पडटात. आतां स्वयंपूर्ण जावपाचो वेळ आयला, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. दिवचलच्या शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयात आयतारा सरकार तुमच्या दारी हो उपक्रम जालो. दिवचल आनी मय मतदारसंघातल्या लोकांच्यो समस्या सोडोवपाच्या हेतान आयतारा दिसा दिवचले सगळे प्रशासकीय अधिकारी आनी सगळ्या संबंदीत विभागांक आपयल्ले. लोकांक आपल्यो अडचणी मांडून त्यो सोडोवपाची संद दिल्ली. मानेस्तांनी दिवली पेटोवन पारंपारीक पद्दतीन कार्यावळीचें उक्तावण केलें. थळावो आमदार आनी सभापती राजेश पाटणेकार, मयेचो आमदार प्रवीण झांटये आनी पुराय सरकारी यंत्रणा थंय हजर आसली. तेन्ना आपल्या ट्रेडिशनली ऑक्युपंटान जेन्ना काम लागतलो तेन्ना खऱ्या अर्थान गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकतले. आमी पळयलें कोविडाच्या ह्या काळात आमी जेन्ना पळयलें की प्रत्येक गोष्ट गोंयांत जी लागता, मागीर फुलां आसतली, फळां आसतली, तांते आसतले, दूध आसतलें, मटण आसतलें, चिकन आसतलें, आमी प्रत्येक गोष्टीक भायल्या राज्यांचेर डिपेंड आसा. आमी भायल्या राज्यांतल्यान येता काय म्हणून वाट पळयत आसा. हें हांगा जावपाक शकना काय कितें? ही फळां, फुलां, चिकन, मटण, तांतयां सगळें हे सगळे हाज्याय पयलीं जाताले, हाज्याय फुडें जावपाची आमची सॉयल सुपीक आसा. कार्यकर्ते आसतले, वेगवेगळ्या सामाजीक पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले, तांकां सांगपाक सोदता की प्रत्येकाचो प्रॉब्लेम ह्यो तुमी आमच्या प्रत्येक अधिकाऱ्या कडेन चलात. 100% लोकांचे प्रॉब्लेम आत्ता सुटतले अशें ना, पण हांव निश्चित सांगू शकता की 50% लोकांचे प्रॉब्लेम हे आतांच सुटतले, पण उरलेल्या 50%क योग्य वाट दाखोवपाचें काम आमचे सरकारी अधिकारी करतले. सरकार तुमच्या दारी हो दिवचलचो उपक्रम जात्रात जावन राविल्ली. बँको, DSSY, भलायकी सेवा अशी विविध दालनां लागिल्लीं. मयेचो आमदार आसलो, पूण सरकार तुमच्या दारी म्हणिल्लें आसतनाय मयेकारांक हांगाच आपयल्ले. सरकार दिवचलकारांच्याच दारी पाविल्लें. लोकांक विविध उपक्रमांचो लाव दिलो, पूण हो दितना लाव घेवपी मास्कात दिसले, पूण लाव दिवपी धरून मुख्यमंत्री, सभापती, मयेचो आमदार कोणाच्याच तोंडार मास्कां दिसलीं नात. पळयात कांय खिण दृश्यां. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.